This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. येवकार तुमकां सगळ्यांक इन न्यू एपिसोड ऑफ युवा हेल्थ RKSK म्हळ्यार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. ही इनिशिएटीव आसा भलायकी खातें गोंय सरकारची आनी ह्या इनिशिएटिव्हच्या अंतर्गत आमी कॉलेजींनी वता, हायर सेकंडरीनी वता आनी तांचे प्रॉब्लम्स जाणा जावन घेता, भुरग्यांचे प्रॉब्लम्स जाणा जावन घेता. तशेंच कांय हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आसा ताचेर गायड करपाचो प्रयत्न आमी करता. जायत्या कॉलेजींनी हायर सेकंडरीन आमी विजीट केले आनी ह्या विकाक जी आमी कॉलेजीन म्हणजे कॉलेज तुमच्या फुड्यान घेवन येवपाची आसा ती म्हळ्यार फादर आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आसगांव म्हापसांगासर. ही कॉलेज म्हाज्या खातीर खूब फेवरेट अशी कॉलेज आसा म्हाजी, कारण लास्ट 2 years हांव तांचें काम पळयता, जे भुरग्यांचे प्रोजेक्ट्स आसात ते पळयता एंड टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ तांचे भुरग्यां कडेन इनवॉल्वमेंट आनी आपली कॉलेज किंवा आपल्या भुरग्यांनी बरें करप ह्या संवसारान ह्या आमच्या गोंयान हाज्या खातीर वावरपाचें काम तांचें खरेंच खूब तोखणाय करपा सारकें आसा. टेक उर्जा हो इव्हेंट आशिल्लो कांय म्हयने पयलीं आनी त्या इव्हेंटाच्या निमतान आमी हांगासर पावले युवा हेल्थ हो प्रोग्राम घेवन. कितें जालें एंड इव्हेंट कसो कितें आशिल्लो, कितें आशिल्लें सगळें हें तुमच्या मुखार आमी दवरतले एंड युवा हेल्थ ह्या रिलेटेड क्वेश्चन्स तुमच्या मुखार आमी दवरतले. कितें जालें सगळें जस्ट चॅक इट आउट. आग्नेल इन्स्टिट्यूट आसगांव हांगासर आमी सद्याक आसा एंड बिलीव मी लास्ट इयर आमी हांगासर आयिल्ले तेन्ना सुद्दां अशा तरेचें ऑर्गनायझेशन आमी पळयल्लें आनी ह्या वर्सा ताज्याकून बरें ऑर्गनायझेशन आमकां दिश्टी पडटा. येस, स्टार्ट आसा बट बरे तरेचे प्रोजेक्ट्स, बरे तरेचे खुबश्यो गोश्टी ज्यो ऑन स्टेज आनी ऑफ स्टेज आमकां पळोवपाक मेळटली. विथ अस वी हॅव फादर आनी हांव तांकां विचारपाक सोदता, सर टेल मी अबाउट दी टेक उर्जा. हाव वॉज दी रिस्पॉन्स लास्ट इयर एंड दीस इयर? First of all, I would like to appreciate your prudent media for giving us this coverage so that people can आमच्या गोंयकारांक आनी दुसऱ्यांक आमी कितें करतात आजूय तुमी दाखयतात तुमचे टीव्हीचेर. हे टेकुर्जा वर्साच्या वर्साक आमी करता आनी आमचे भुरगे एवरी इयर दे आर इनोवेटींग बेटर. आनीक हे आमच्या भुरग्यांचे दे आर interest and their skills, we can see them becoming better every year. This year also they have kept many events have been organized now. There are these robo wars which is now this among the youngsters it is catching up, robotics and other things. They have done this Kurukshetra which is now a digital football that they will have and various other events that they are doing. Because लोकांनी येवचें आनी पळोवचें आमचे भुरगे प्रोजेक्ट करता. गेल्या वर्साक तुमी तुमचेच टीव्हीर दाखयल्ले काय बरे आमच्या भुरग्यांनी ते नवे प्रोजेक्ट केल्ले. सरकाराक आमी दाखयतात. बीच क्लिनिंग ड्रायव्ह केल्लो तो हेजो स्कूटर, हायब्रीड स्कूटर. आतां ह्या भुरग्यांक आमी सांगता हे शिकता हांगासर शिकता कॉलेजीन आनीक हे प्रोजेक्ट करता, पूण फुडाराक वचून तेणी हे रियल लायफीन करूंक जाय. हे 4 वर्सां शिकले उपरांत हे पण इंजिनियरींग जे शिकता ताका हांगासर आमी ताका भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी दिता. बरे स्टाफ आसा, प्रिंसिपल आमचो व्हेरी डायनॅमीक आसा आनी ताका आमी फिल्ड ट्रिपाक व्हरता. जायते एक्सपर्ट हाडून ताका मेंटरींग करता. It's important that a college like this continue to impart knowledge that can transform the society. And the theme itself, Tech Urja, it's a fire. That fire has caught up to everybody, the society, technological driven society, and to be part of this, and not just part of it, but to enhance it in a sustainable way, in a way that technology will enhance the human society, enhance the environment. Yeah, actually in curriculum we do so many things theoretically. Unless our students reach engineering field, whatever learned is not meaningful. This particular platform will give them an opportunity how to convert all theoretical concepts into practical. That's how engineering is defined. So, how was the response this year, and what are you looking for coming 2 or 3 days?
Yeah, this year we have gone national level. In fact, last year it was interstate level with 25 plus colleges participating. Here, this time 40 plus colleges already enrolled to participate, and many of them have come also. And they have shown a lot of energy and interest, which is more than what we have witnessed last year. बरं आमी खुबशे फावटी आमी पळयला भुरगे गोईंग इन टू अल्कोहॉल कन्जम्पशन ऑर ड्रग्स कन्जम्पशन ऑर सिगरेट स्मोकिंग कितें रिजन आसता रे I don't know, honestly. One of it could be pressure, like something related to studies. If anyone can't cope up with the pressure, the second is peer pressure. Like the friend circle should be good. Otherwise, they would, if somebody is there who would force you into it, then that would. So reasons are that. एन्जॉयमेंट आमी सुरू करता एकदा ओके म्हाका दिसता आय फील दॅट मोस्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ बॅड इन्फ्लुयन्स अबाउट युअर फ्रेंड्स म्हणजे आतां फ्रेंड्स तूं चूज करता पयलीं तूं सारको आसूंक जाय कोणा बरोबर आपली कंपनी चड वेळ भोंवता म्हणजे मागीर जाता की कितें रे तूं आतां अशें तें आमच्या बरोबर अशें सो फ्रेंड्स सारके चूज करूंक जाय हें करता तेन्ना सो फ्रेंड्स फोर्स केल्यार बी पिता ओनली फ्रेंड फोर्स केल्यार और आपली मेंटल स्टेट जी आसा ती सारकी आसत जाल्यार म्हणजे वायट आसत जाल्यार आमची वायट आसल्यार जाता peer pressure. Addiction जाते. बट सुरू जाता आसतलें म्हणजे तुका कितें दिसता Stress. ओके सो तांकां ती फॅशन कशी दिसता तांकां ते ट्रेंड कशें दिसता सो पार्टीन बीन तेच चलतात न्ही सो ते डान्स आनी पिवप सगळे म्हणजे आपूण अशें करता तशें करता सो सगळ्यांक दिसता आमी करचें हय सो इट्स बिकम अ ट्रेंड नाव ट्रेंड जस्ट एक फॅसिनेटींग वर्ल्ड ताका बरें दिसता बट इट इज ट्रू दॅट तातूंत गेल्या उपरांत खरेंच बरें जाता आसतलें आमी पिनासतना पळय आमी काय बरें आहा म्हणजे या सो डिपेंड्स ऑन द मायंडसेट या सो स्टार्ट एक्चुअली कशें जाता पळय सपोज आतां फ्रेंड्स भरले एकलो सपोज कोण एडिक्टेड आहा तेच्या तो सांगता कितें पियात म्हणून कितें जायना जस्ट एक ट्राय करून ते मागीर खूब पावता आय थिंक स्टार्ट एक्सपेरिमेंटान जाता आनी मागीर एक ती लत उरता एडिक्शन जालें की मागीर सुटोंक शकना आनी जाता कितें की बाबा तो पिता मातसो कूल दिसता म्हणून चल आपुणूय ट्राय करता अशें जाता खूब जाणांचें आनी मागीर तें एडिक्शन जाता I think the influence is more in colleges only because of stress and all. But students have to be careful about it. They shouldn't influence others and all. They have to be health conscious about it. So some of the students say to their friends that if you take some drugs, then you will be like in heaven and you will be painless and like that. फॅसिनेटींग वर्ल्ड दाखयता तांकां Mostly I feel it's because of stress and personal relationships also matter and mostly because of stress all the engineering stress पयलीं पर्सनल रिलेशन आय थॉट खंय तर बरें इंजिनियरींग स्ट्रेस खंयच्यान Basically, I think it's more of peer pressure because students want to try something new, and once they try something new, they get addicted to it. And when they are lonely, then because of stress, they may try it again and get addicted to it. Basically influence. If my friend does it, why should I not do it? So basically, influence, peer pressure. थोडे हे डिप्रेशनान हितून कितून चडशे ते बाबा आपल्याक मातशें रिलॅक्स करपाक जाय तांकां दिसता की बाबा हितून आपूण स्ट्रेस फ्री रिलॅक्स जातलो कबीर सिंग जावंक सोदता थोडे आपले फ्रेंड्स घेतात सो तांकां तेंच्या ते आपयतात मागीर ते वतात मागीर ते यूज टू वता टेन्शनान एग्जामीचें टेन्शन रिजल्टाचें टेन्शन तेन्ना जाता पिवपाचें सगल्यांचें तांकां स्ट्रेस खूब आसता आतांच्या भुरग्यांक चेडवां बी मेळून ते सोडटकूच मागीर तांकां खूब प्रेशर बी जाता ते मागीर स्ट्रेस बी थोडे बेश्टे स्टार्ट करतात म्हणून मागीर तांकां एडिक्शन जाता मागीर ते कंटिन्यू जाता बेश्टे सो बेश्टे सुरू करतात स्ट्रेस्ड आउट जाता माय हॅबीट बट मोस्ट ऑफ द टायम कितें जाता एकदां आमी पळयलां की येस पियर प्रेशर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट बाबा तुजें फ्रेंड सर्कल बरें आसा जाल्यार तूं केन्नाच ह्या भानगडीन पडचो ना किंवा फ्रेंड सर्कल बरें आसा पूण तुजें स्ट्रेस आसता इतलो किंवा मेंटली वीक फील करता किंवा येस रिलेशनशीप प्रॉब्लम्सानूय जाता किंवा स्टडी खातीरूय एकदां खुबशे फेल जायत जाल्यारूय ह्यो प्रॉब्लम्स येवपाक शकता स्ट्रेस्ड आउट जाता Do you have any tension? Like students or basically youth जे आसा तांकां कितें problems आसा? Yeah, a lot of problems. First of all, from family, then also college tensions, assignments, submissions, exams and all that. So yeah, we have a lot of tensions nowadays.
Nothing serious, but such tensions like college submissions and exams and all. That is everyday tension. हातूर डिप्रेशनान बीन वचूं शकता और डिप्रेशन गेल्ल्या सारकें दिसता. चड जाल्यार मागीर like if you have everything comes up together, like you have lots of submissions, exam results are not going good, सगळे वांगडा आयल्यार मागीर ते मातसो ते slowly gets person's mind gets deviated. So तेन्ना मागीर ते डिप्रेशन बीन जाता. डिप्रेशन इन सेन्स अशें कांय ना, नॉर्मल डे टू डे प्रॉब्लम म्हणजे असतात ते, बट कोप अप तुवें करूंक जाय न्ही. एवरी डे हें केलें जाल्यार टेंशन अशें जायना. बट एग्जाम्स बी समज एकाच बरोबर ताणें म्हणलें पळय आतां एग्जाम्स एकाच बरोबर मागीर तुका फॉर युअर सेल्फ टायम कमी मेळटा एन्ड देन यू फील दॅट सगळो टायम आपलो हितूनूच वयता. सो तसो मातसो टेंशन अशें जालें. सबमिशन टेंशन, एक्झाम्स टेंशन, स्टडी. खुबशे फावटी आमी डिप्रेस जाता, स्ट्रेस्ड आउट जाता. वॉट आर द रिजन्स? फॉर प्रोफेशनल कसले प्रोजेक्ट असले कितें तेका लेट नायट बरें रावन तेका कंप्लीट करचें पडटा. डिप्रेशन जाता ना, सबमिशना खातीरूय थोडे प्रोफेशनलान हें जाता, एडिक्टेड जाता. आजच्या काळान न्ही खूब काम जाला, वाडला. सो बेजिकली प्रोफेशनल टास्क जे इंडिविज्युअलाचेर पडटा ते खूब आसता आनी आमचे म्हणजे कमी काम करतात एका कंपनीन. सो एकाचेर वर्कलोड आहा पळय ते हाय पडटा, कोप अप करूंक जायना. सो फर्स्ट म्हटल्यार कितें आसता, फॅमिली इश्यूज आसता, तेचे कोप अप करपा खातीर ते डिप्रेशनान वयता आमी सगळे, तेजून स्टार्ट जाता. आय थिंक खंय तरी आमी उलोवपाक कमी पडटा. सो लोकांक आनी सगळे जाण सद्या टायमा वांगडा रेस करीत आसा, कितें वर्क जावं ऑर आनी कितें असायनमेंट्स किंवा कितें कंप्लिशनाचें जावं. सो टायमा वांगडा रेस करतना खूब फावटी स्ट्रेस येता आनी आय गेस तेज्या खातीर अशें जाता. Reasons can be like studies or we said like peer pressure. Other students force you for it and nothing but I guess. दे डजंट नो बेसिकली वॉट इज द वर्ल्ड इज. म्हणजे तांकां पयलीं सांगना ते वर्ल्ड कितें खंयच्या डायरेक्शनान वयता आनी तांकां खबर ना फुडें कशें फेस करपाक. Mostly because of peer pressure and stress, and they feel that taking those substances they will like feel better, but actually it actually harms your body. Mainly I think because of studies. If someone gets a backlog and all, they get very stressed out, and also their parents have the expectations, so that's why. Some people they have stress because at home also they have lot of tension like family problem, all of that sort. So because of that also. रिजन स्ट्रेस्ड आउट जावपा खातीर किंवा मेंटली वीक जावपा खातीर, डिप्रेस जावपा खातीर भुरग्यांचे रिजन्स कितें आसता? आमकां आतां एका टायमार मॅनेज जायना, आमी सगळे लास्ट मिनिटाक करपाक दवरतात. अभ्यास सगळे लास्ट मिनिटाक, म्हणजे फाल्यां जर कितें जाल्यार आयज करतली तशें. तेन्ना ते एका लास्ट मिनिटाक जायना सक्सेसफूल, तेन्ना हे सगळे स्ट्रेस टेंशन येता, जातलें काय जावचें ना, फाल्यां पास जातली काय जावचें ना, तेज्या खातीर सगळें जाता आनी डिप्रेशनान वयतात. ते पयलींच सगळें आमी मॅनेज केल्ले, टायम मॅनेजमेंट बीन सारकें आमकां लेक्चर दिल्लेले, टायम कशें मॅनेज करप, तेन्ना अशें जावचेंच नासलेलें. खंयची कामां केन्ना करप, कितलो टायम दिवप, कितलो अभ्यास करप, कितलें हें करप, तेन्ना आमकां जावचेंच नासलेलें. उलोवन एक नवी गोश्ट म्हाका हांगासर कळ्ळ्या की येस, करेक्ट टायमाचेर टायम मॅनेजमेंटाचे थोड्यो गोश्टी म्हाका दिसता हे एक विचार करपा सारकें एक सोल्युशन आसा की करेक्ट टायमाचेर ऑर हायर सेकंडरी जावं कित्याक स्कूल लेवलाचेर ह्यो गोश्टी कळपाक खूब मुश्कील आसा. बट हायर सेकंडरी ऑर फर्स्ट इयर किंवा खंयचो तो मदीं टायम आसता तातूंत टायम मॅनेजमेंट ऑर मॅनेजींग युअर थिंग्स कशें आसतलें फुडें ताचे बद्दल आयडिया दिवप भरपूर गरजेचें आसा. एनीथींग एल्स कित्याक खातीर कॉम्पिटिशन करता भुरगीं आपल्या मदीं, तेतून ते जायना सक्सेसफूल, सो मागीर तो डिप्रेशनान बी वता न्ही, ते एक रिजन आसूं शकता. टेंशन आसतना आमी वायट मार्गार वता खुबशे फावटी. वी एंड अप डुईंग रॉंग थिंग्स लायक कन्जम्पशन ऑफ अल्कोहॉल ऑर सिगरेट स्मोकिंग ऑर ड्रग्स अब्युजींग. कशें भायर सरपाक शकता हातूंतले? वॉट आर दी स्टेप्स? I guess taking up hobbies, doing something that gets your mind distracted and all. Like some people play sports and all. For them, that is like a escape from all the tension. So I guess take up a hobby. Speak out. Main thing is speaking out. Either it could be your friends, but also the friends have to be proper friends. Could be your counselor, college counselor. It could be your parents. Speaking out is the most important thing. You speak out and then you get everything out of your mind, and then it's helpful. Do the right thing on the right time. Everything can do a day-to-day work on time, like do assignments, studies. लायक स्वताक बिझी दवरूंक जाय. म्हणजे आतां तेणें असं म्हणलें पळय हॉबीज, म्हणजे तूं बिझी दवरल्या म्हणटा तुका दुसऱ्या एका टायम मेळत ना असो. सो बिझी दवरलें. आनी सेकंड थिंग इज यू शूड हॅव अ गूड कंपनी विथ युअर सेल्फ, विथ हूम यू कॅन शेअर युअर थॉट्स आनी विथ हूम यू कॅन इनकल्केट देअर गूड थिंग्स. म्हणजे तेंचे कडल्यान बरें शिकप. पेरंट्सा कडेन उलोवन शेअर करपाचें प्रॉब्लम कितें आहा, सॉर्ट आवट करपाचें.
बेसिकली आमी शेअर करूंक जाय योगा मेडिटेशन कॅन हेल्प मेडिटेशन इज अ गुड थिंग सो त्यो गजाली आसता पळय त्यो तुवें शेअर करच्यो पडटा विथ युअर फ्रेंड्स नाल्यार क्लोज कोण आसा पळय तेज्या कडेन सो म्हणजे कितें तूं पळय आल्कोहॉल हे घेता पळय एज अ फ्रेंड म्हणून तुका दिसता तो आल्कोहॉल बीन एज अ हे पण तुवें तो रिप्लेस विथ फ्रेंड करप आनी तेज्या कडेन तुवें शेअर करप आपल्या फ्रेंडा वांगडा नाल्यार भावा भयणी वांगडा नाल्यार कावन्सिलिंगूय आसा ह्या दिसांनी सो यू कॅन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम दीस पीपल सो आमी आमचे सगळे जे कितें भितर आसा सगळे वी कॅन एक्सप्रेस आवर सेल्स एंड वी कॅन बी इन अ बेटर पोजिशन सपोज आमी आतां एडिक्टेड जाता जाल्यार आमी मायंड चेंज करपाक जाय म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाचो एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट आसचो जितून ते लोक आसचे जे तेज्या खातीर कॅर करता आनी जरी ताणें कितेंय सांगलें जाल्यार तें समजून घेतलें त्या मनशाक सो दॅट ताका फाल्यां जर कितें प्रॉब्लम आसा तो ओपनली वचून त्या लोकांक सांगूं शकता आनी ते लोक ताका खरेंच हेल्प करूं शकता So I feel basically you should speak to your family members, and the better alternative for smoking and drinking is fitness. So if you get into fitness and if you get into other technical events, it can really help you. Actually, I think involving in other activities, like productive activities supposed to करता जाल्यार the person won't have any free time to think about anything else. So समज constantly productive activity करपाक busy आसा जाल्यार तेका अशें याद म्हणल्यार he won't be getting that desire to get addicted. Basically, you can consult a psychologist also. He can treat yourself better. Like he can consult you the proper medicines, counseling, all of that sort. एकटे रावपाक जायना म्हणजे तूं आतां डिप्रेशन थिंग इज एक्सरसाइज येस एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टंट ताका एक्सरसाइज करपाक सांगपाक जाय जाणे करून नेगेटीव थॉट्स कमी जातले स्ट्रेस लेवल खूब कमी जातले अँड लास्ट इज न्यूट्रिशन बऱ्या तरेचे फूड इनटेक ऑल्सो डिसायड योर हेल्थ आनी हेल्था कारण मेंटली तूं खूब वीक फील करता आमी सेक्स एज्युकेशनाचेर उलोवपाक कित्याक सोदिना कारण आमी वी आर इन 20th सेंचुरी आणि खूबशें आमकां ओपन अप जाल्लें आसा जग स्टील आमी कांय गोश्टी मनांतल्या मनान विचार करता कांय गोश्टी आमी सांगतानाय चुकीच्यो सांगता किंवा आमचे मदीं उलयतना चुकीच्यो आसता बट ओपन जावन उलयना आमी वाय I guess it's a stigma, like people in schools have not been taught properly, especially like local schools, not taught properly about like sex and or like the proper measures. So because of that, people are a little scared to talk about it in public. Plus, parents, some of them may be like little narrow-minded and may not understand properly. There's that generation gap or something that happens between parents and this thing. So they don't that freedom is not there that they speak with. But if you ask with two friends to speak on sex education, they'll go on for like lots of time. So it's all that mindset should be at the same page so that it could be easily speakable. Exactly, nice answer. Anything else? Like a narrow mindset of the society mostly because society accept. Talk openly. Yeah.
देर इज अ बॅरियर कसो म्हणटा पळय ते एक उलोवपाचें, बट इंडियेनूच अशें चड जाता अशें म्हाका दिसता, बिकॉज आय थिंक मोस्ट इन वेस्टर्न त्या सायडीन देर इज पेरंट्स बी आसा, दे आर बीट ओपन. हांगासर कितें जाता लायक आमचे ट्रेडिशन्स मागीर आमचे ब्रॉट अप इन सच अ वे दॅट टॉकिंग अबावट इट मेक्स लायक म्हणजे मेक्स यू फील लायक मातशें ऑकवर्ड कशें. या सगळ्यांक लज दिसता उलोवपाक, सो पेरंट्साक बी हें करपाक जाय सर भुरग्यां वांगडा. सगळ्यांक ऑकवर्ड दिसता, सो Congratulations. I like your answers, and this is from Health Department and Prudent RKSK. Thank you. जो टॉपिकाचेर आजकाल खूब कमी लोक उलयता, इट इज सेक्स एज्युकेशन. कित्या खातीर? दे फील शाय, ते लजता. पण कितें आसता एक्चुअल ज्या मनशाक सेक्स एज्युकेशन कळटा पळय तो मनीस सारको आसता, कळना पळय कोण तोच लजता सदांच, तशें जाता. लजता आनी एकदां मिसकॉन्सेप्ट धरता किंवा मिसइन्फॉर्मेशन तकलेन आसता आनी ती खरेंच मागीर म्हारग पडपाक शकता. सो पयलें म्हणल्यार आमचे जे पयलींचे लोक आसा तांकां प्रॉपर एज्युकेशन मेळूना, सो दे हॅव बीन बिलिवींग देयर पास्ट पीपल लायक फोर फादर्स, सो दे हॅव बीन लर्निंग फ्रॉम दीस पीपल, सो दे वर नॉट वेल एज्युकेटेड आनी तांकां बेजिकली तांकां बायोलॉजी इतलें कंपल्शन नाशिल्लें. आतां कंपल्शन आसा, यू हॅव एन ऑप्शन बायोलॉजी ऑर समथींग एल्स. सो वी आर नाव इन टू बायोलॉजी, वी हॅव सायन्स वीच इज मेड permanent, like which is made into the syllabus, so we are learning from it. आनी जे कोणाक खबर ना न्ही ते उगी रावता आनी तांकां थोड्यांक शाय फील जाता, सो ते खंय ना खंय फाटीं पडटा. फर्स्ट थिंग इज पीपल आर शाय टू टॉक ते जालें. सेकंड वीज म्हटल्यार पयलींच्या काळांत कशें आसलें चड उलोवप जायनासलें, ते लोक कितें म्हणटाले अशें उलोवप ना आमी तशें समजताले. आतां कितें आमी भुरगे शिकतात बी, सो ते पयलीं पासूनच आतां तेंचे बेजीक खबर नॉलेज आसा तांकां. सो आतांचे भुरगे कितें अशें उलोवपाक तितलें हें जायना, पूण पयलींचे टू पेरंट्स आमी कितें सांगताले उलोवप ना आमी तशें. आय गेस मोस्टली लोकांक लज दिसता सेक्साचेर उलयतना, आनी एक मिसइन्फॉर्मेशन आसा भायर की जो मनीस सेक्सा बाबत खरेंच उलयता म्हणजे हेज्या मनान फक्त तीच गोश्ट चल्ला, हे लोक चिंतून धरतात. सो तेज्या खातीर इवन जो मनीस एक्चुली कितें जाणा, सारकें खबर आसा, जो इन्फॉर्मेशन दिवंक शकता तोय दिवंक पावना. आनी लोकांचो एक पॉयंट ऑफ व्यू जाता की बाबा हो चड उलयता म्हणजे हेका हो तितूनच आसता चडसो करून, अशें हें जाता. गणाधीश. कॉंग्रेच्युलेशन तुज्या खातीर टी-शर्ट. थँक्स. सिद्धांत लोटलीकर. सिद्धांत कॉंग्रेच्युलेशन तुज्या खातीर. अबाउट दी सेक्स एज्युकेशन, आमी आजकाल भुरगे किंवा भुरग्यां कडेन उलोवपाक किंवा भुरगे उलोवपाक क्वेश्चन्स विचारपाक खूब फाटीं सरता अबाउट सेक्स एज्युकेशन. वॉट आर द रिजन्स आमी उलयना, ओपन जायना अजून पर्यंत, बिकॉज वी आर इन टू 20th सेंचुरी आनी आमी इतले फुडें पावल्ले आसा. स्टील वी आर थिंकींग, कारण मिसकॉन्सेप्ट म्हणजे तकलेन आसता किंवा मिसइन्फॉर्मेशन आसता ती घेवनूच आमी फुडें वता. वॉट आर द रिजन्स आमी उलोवंक सोदिना? बिकॉज दे आर शाय. वन ऑफ द रिजन कॅन बी दे आर शाय. तांकां पयलीं धाकटेपणाच्यान सांगना तें कितें म्हणून, आनी तांकां तें खबर ना आनी फुडें कितें जाता, आनी तांकां हे पयलींच इन्फॉर्मेशन दिल्लेलें नासता कितें. So first of all, I feel actually it's the Indian mentality of like they don't want to like open up to their children. Like if you see in other like countries like America and all their parents are really open about this. So I feel the Indian people should actually help their siblings, help their like their people. They should help their children. Like they should open up more to them. I think it's because of our culture, the conservative type. We are conservative type, so we don't means parents doesn't want to talk to his child about those things. Sometimes even the TV and all, they show a wrong thing about sex education. So like basically they show the correct thing about it, and even if our parents are open through our urge to tell us the proper things, and we can also share our things with them. जाचेर आमी खुबशे कमी उलयता आनी एक वेगळ्या तरेचो प्रॉस्पेक्टीव आसा त्या विशयाक धरून आमच्या समाजान, आनी तो खूब चेंज जावपाची गरज आसा. सेक्स एज्युकेशन. सेक्स एज्युकेशनाचेर आजकाल खूब कमी लोक उलयता, ओपन अप जायना, आनी ताच्या कारणान खुबशे मिसकॉन्सेप्ट, मिसइन्फॉर्मेशन तकलेन येता, आनी त्या खातीर खुबशे प्रॉब्लम्स जावपाची शक्यता आसता इन आवर लायफ. खुबशे फावटी जाताय बीन. कित्या खातीर अशे लोक कमी उलयता ऑन सेक्स एज्युकेशन? कितें आसतलें उलयना, ओपन अप जायना? धाकटे आसतनाच भुरग्यांक हायर सेकंड्रीन बीन आसतना तेन्ना नॉलेज दिवंक जाय अबावट कितें तें, मागीर तितके लोकांक कळटा न्हू, भुरग्यांकूय कळटा समजता. स्कुलान आसतना तुमकां सेक्स एज्युकेशन लेक्चर कांय नासलें ना, आमकां नासलें. 9th कितें हें आशिल्लो सब्जेक्ट आशिल्लो बायोलॉजी, बट
तशें न्हू फर्स्ट स्टेप म्हणजे आमच्या पेरंट्सान सांगूंक जाय आमकां आमच्या बॉडीन कसले चेंजीस जातात ते बिकॉज ती आमकां तो आमचो फर्स्ट स्टेप न्हू आमच्या घरांतल्यान आमी कशी भायर वयतली तशी थंयसरल्यान आमकां कळ्ळें मागीर स्कुलान आमचे सेकेंड्री आमच्यो टिचरी आमकां कितें शिकयतात हांव गर्ल्स स्कुलान शिकलां गर्ल्स स्कुलान सारकेंच कळचें ना आमकां तें बिकॉज मिक्स स्कूल आसता तेन्ना सारकें अंडरस्टँड जाता बिकॉज दोनाय हितूंतल्यान अशें इंटरॅक्टीव सेक्शन कॉज जातलो आहलो आनी भुरग्यांक शाय दिसता. मिक्सअप जायनान असल्या टॉपिकांचेर म्हणजे ती ओपन अप जायनान ती आमकां अंडरस्टँड जाय सांगतात कशी ती खबर ना आमकां म्हणजे जाणूच अंडरस्टँड जायात म्हणजे ओपन अपूच जायना असले टॉपिकूच येना घरान. तूं बरी सांगली की आमी खुबशे फावटी पेरंट्स चिंतता की तुवें समजोवपाक जाय बट ही गोश्ट कशी समजप ती आमकां जेन्ना खबर ना कशें तरी समजप बरोबर आनी कितें आसा तें आनी ते चड घरा कडेन म्हणजे तांकां दिसता की बाबा तूं आजून भुरगो आहा की तुका हेजी नॉलेज इतक्यान नाका सो बट हय तांकां दिसता आमी अंडर आजुनी हे आमकां आजून कळना तशें सारकें ती इट्स अ शेम कशी घेतात ती म्हणजे वायट ते हें कशें ते वायट तो घरान सुद्दां टॉपीक येयलो न्हू इग्नोर करतात आनी ते वायट कशें घेतात म्हणजे आमी कितें वायट उलयलें कशें म्हणजे बॅड वर्ड्स हे घातले कशें अशें जालें पाप लागलो म्हणटात तशें म्हणटात. पण म्हाका दिसता हे आमीच चेंज करपाक जाय आनी त्या खातीर एक इनिशिएटीव आसा की आमी भुरग्यां कडेन ओपन अप जावन उलयता येस चलो क्रिटिसिजम आसा आमी सहन करता बट इट वील स्टार्ट समवेअर आनी खंय तरी भुरग्यां कडेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन पावता तुमी इन्फॉर्मेशन घेतना सुद्दां हे विचार करपाक जाय फ्रेंड्सां मदीं उलयतले तेन्ना तुमकां करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेळटलीच अशें ना प्रॉपर मनीस कावन्सिलर्स आसता डॉक्टर्स आसता तांचे कडेन प्रॉपर खऱ्यो इन्फॉर्मेशन आसता ते पेरंट्सूच सांगू शकता. एंड येस परत हांव प्रत्येक एपिसोडान म्हाजें म्हणटा की पेरंट्साची खूब इम्पॉर्टंट आसा ह्या एक इम्पॉर्टंट रोल आसा ह्या हितून की आपूण भुरग्यांक कितें शिकयता आनी कशें कितें सगळें पावयता ते पेरंट्स आर दी फर्स्ट फ्रेंड्स ऑफ तुमी भुरगे जे आसतात सगळ्यांचे. ओके म्हाजे कडेन सद्या चवथो विनर आसा आमच्या आयच्या ह्या कॉलेजीत तुजें नांव रुही मोरजकर. कॉंग्रेच्युलेशन. ओके दॅट्स इट आयच्या ह्या कार्यावळीन तुमच्या खातीर इतलेंच आशिल्लें पण वयच्या पयलीं एक म्हत्वाची गजाल कोरोना व्हायरस कोविड-19 हो डिजीज पुराय विश्वान तशेंच भारतांत खूब वेगान पातळत आसा हो भंय आमच्या गोंयानूय अजून तितलोच आसा. गोंय जरी ग्रीन झोन म्हणून डिक्लेअर केला तरी सुद्धा आमी सादूर रावप भरपूर गरजेचें आसा. एक देवा लागीं इतलीच प्रार्थना आसा की आख्ख्या विश्वान सगळे जाण आमी ह्या दुयेसा कडेन झगडटा आसतनाच परत एक फावट सगळ्यांचें जनजीवन जें आसा तें सुरळीतपणे परत सुरू जावपाक जाय इतलीच एक प्रार्थना आसा आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांनी सादूर रावप भरपूर गरजेचें आसा. सोशल डिस्टन्सिंग पाळात मास्क जेन्ना तुमी पब्लीक प्लेसीचेर वयतल्यार मास्क घालात आनी गव्हर्मेंट जे नोटिफिकेशन्स काडटा ताजें पालन करा इतलें तुमच्या लागीं मागता हांव. एंड थँक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी टुडे. आनी जर तुका कितेंय इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय जर तुका कितें इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार युवा हेल्थ ही जी पेज आसा फेसबुकाचेर ताजेर चल आनी म्हाका तूं मॅसेज किंवा इनबॉक्स करपाक शकता. सो थँक यू वेरी मच वन्स अगेन आनी पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं.